विसा उपरांत येवकार बिरेस्तारा पणजे महापालिकेन पणजे राजधानीचो 175वो वर्धापन दीस मनयलो। ह्या निमतान कार्यावळी जाल्यो। ह्या सुवाळ्याक UD मंत्री डिसोजा, पणजेचे आदले आमदार सिद्धार्थ कुंकळकार, नवनिर्वाचित निवडून आयिल्ले महापौर, उपमहापौर आनी हेर मानेस हजर आशिल्ले। RDX गोवा खातीर पणजेच्यान विलियम रॉड्रिगीस। लँडमार्क दिवस पूण हे आमी आधी पयला म्हणजे माझ्या जिवनात म्हाका 63 वर्सां आनी 63 वर्सां चेडो पयला हांवें तेजे पयलीं केन्नाच्यान आसलें ते पळयात आनी ह्या शहरान मूळ स्थानीक लोक कमी खंय दिसता म्हाका। तुमचे व्हायस मेयर स्मिता केरकर ते केरी मेयर चोपडेकार म्हणजे चोपडेचो म्हणजे हे मायग्रेशन हे शहरात जाला। सिद्धार्थ कुंकळकार कोणचो तशें सगळे आमी हांगसर हाडयाचे केले म्हणजे स्थानीक जाल्यार। सो वी हॅव मेड आवर ओन होम although we are originally not from this place, but we adopted this place as our home. One thing that has been done by the government is to make Panjim the smart city of Goa, and big effort is going into it. So we should all help towards attaining our goal. The goal is to make Panjim smart in every respect. That is communication, that is transport, cleanliness, good roads, good sewage system, everything comes into it. So once we achieve that, then we have to maintain it that way. Panjim is no longer a city for me. It's become a part of my life. And the journey of Panjim started almost 200 years back. And from a very small fishing village with lots of sand dunes and floodplains, today's city has emerged. And it is a city with a character. खंयतरी प्रत्येक गोंयकाराक सांबाळून घेवन हे सिटीन प्रोग्रेस केल्लो आसा। आय थिंक गोंयचे सगळे काळाक उपरांतल्यान ह्या शहरांत येवन स्थानीक जाले आनी सिटीनी तांकां बरे भशेन एकोमोडेट केले आनी रावपाची, वेवसायाची, शिक्षणाची, नोकरेची, धंद्याची संदी दिली। And I think today we are celebrating 175 years of our city being named as a capital city of Goa. And we are really proud to be associated with this city as a Panjekar. I really wish all of सगळे पणजेकारांक समेस्तांक म्हजे कडल्यान आयचे ह्या दिसाचे अभिनंदन।